हांव मधू नायक, सेक्रेटरी साई मंदिर देवस्थान दुर्बाट, आनी ते सोमेश नायक आडपय ग्रामस्थ मंडळ जें आसा तेजे अध्यक्ष, मेन गांवचो अध्यक्ष आमच्या. हे साई शांता साई मंडळाचें जें देवूळ आसा तें राती 9:30 बंद जाल्लें, आनी त्या नंतर ही चोरी जावली अशी. तेणी तें दार मेन कापलें, दार मेन कापून भितर वचोन ही पेटी मस्त दोग-तीग लोकांनी उबारून हांगा हाडून उडयली. हें सकाळीं कळ्ळें, अध्यक्षान पुजा करपाक आयले तेन्ना कळ्ळो. मेन प्रॉब्लेम जाला राती हो भट नाशिल्लो हांगसर. आमचो विनाश आसता तो राती गांवांत गेल्लो आशिल्लो त्या पयलीं 2-4 दीस, आनी तो ना म्हणून एकाचें तांकां इजी मेळ्ळें तें, आवाज कांय जालो ना न्हू. ही चोरी पयली एकदां 2010 सालान जवळ जाल्ली, आनी ह्या 13 वर्सांनी परत चोरी जाली हांगसर. आतां पुलिसान आमकां एक टिप्स दिल्या की ही जशी रिमोट एरियेन जी देवळां आसा तेणी विकली जावं 15 दिसांनी ते पयशे फंडपेटी क्लियर करच्यो. म्हणजे हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या गोंयचे देवस्थानां जी रिमोट एरियेनी आसा तेणी अर्लियस्ट आठवड्या 15 दिसांनी जें कितें उत्पन्न येता तें एकठें करून बँकेन डिपॉझीट करचें, म्हणजे नुकसान जावपा ना चोरी सुद्दां जाली जाल्यार. तुमचे कितले आशिल्ले पयशे? अंदाज 50,000 रुपया आसतले. काल हरशी ब्रेस्तार न्ही वार तरी आसतना लोक नाशिल्ले हांगा पुजा हे बी. काल हांगसर शिगम्याचें फळ लायतात रातचें गडबिडे जातकीर. ते फळ लायता ते लोक चडशे रातचे मागीर भोंवनाक, म्हणटकीर 9:30 जाता तितले बेगीन देवूळ बंद केलें, आनीक अध्यक्ष घरा गेलो. आनी आतां पुलीस बी सगळे इन्स्पेक्शन बी करून गेल्यात, आनी फॉरेन्सीकाचे लोक येवपाचे म्हणून आमी रावतात. फॉरेन्सीकाचे लोक रावतात. तुमकां कोणाचेर दुबाव बीन तशें कितें? दुबाव बी कांय सांगूंक शकना न्हू, कोण कितें करीत म्हणून. आतां तितली तकली फुडें चलना. ना, रिमोट एरिया आसल्या कारणान हांगासर भुरगे बीन थोडे बसता बीन जाल्यार अशें म्हणटा रातचे बसतात. म्हणजे अमक्यात पॉयंट आउट करपाक कळना न्हू कोणाची घर आसा कितें. आनी कितें जालां, बेकारी खूब वाडल्या, लोकांक घरा कडली परिस्थिती सारकी ना. अपेक्षा आसता पयशे इजी मेळचे म्हणून, ते प्रमाणे आमी प्रिकॉशन्स रावपाक जाय. जाता तितले बेगीन हें ओपन करून फंड्स तितून दवरुपाक जायना. पोलिसांनी आनी एक अपील केलें की CCTV इन्स्टॉल करचे म्हणून, असले देवस्थान जावं आनी कितें आसता म्हणून. तशें तुमी कितें बसयल्लें आहा? CCTV ऑलरेडी बसयल्लो आसा. तुका आतां फंक्शनींग ना म्हणून आमी आतां ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन दिल्या. त्या कोविडा टायमार मागीर सगळें कोण एनिमी जालें तें उरलें, सो आमी ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन दिल्या तो रिपेर करपा खातीर. CCTV बसयल्या पण चलना? बसयल्या चलना. ओके, नमस्कार. आयज आमी आसा हांगासर हे जे साई मंदिर आहा हांगासर दुर्बाट, आनी हांगासर चोरी जाल्ली आसा राती. जेन्ना काल ब्रेस्तार आशिल्लो हांगासर, जेन्ना राती 9 सुमार देवूळ बंद जालें, तेज्या उपरांत सकाळीं जेन्ना भट हांगासर सकाळीं पुजा करपाक येयलो तेन्ना दार ओपन आशिल्लें देवळाचें, आनी ताणें पळयलें जेन्ना मेन जी फंडपेटी आहा ती ना जाल्ली आहा, तेन्ना ताणें चवकशी केली आनी 2-3 जाणांक गांवच्या लोकांक कळयलें. तेन्ना तेंच्यांनी पळयलें जेन्ना एक 100 मिटराचेर हांगासर एक फंडपेटी चोरट्यांनी उडयल्ली आसलेली, आनी तितूर सगळे जे पयशे आशिल्ले ते ना जाल्ले आसा. दर वर्सा नवरात्री कडेन ही जी फंडपेटी आहा ती ओपन करता देवस्थान, आनी अंदाज तेंचो एक 50,000 त्या फंडपेटीन आसूंक जाय. त्या शिवाय एक अन्नदानाची एक पेटी थंय भितर आशिल्ली, पण ती तेंच्या नदरेक वचना, तेजेर ती धापलेली आशिल्ली. पण ही जी फंडपेटी आहा तितूर एक 50,000 आसतले अशें तेंचो अंदाज. पुलिसांनी येवन आतां सद्या चवकशी करून सगळे पयल्या फॉरेन्सीक टीम येवपाची आसा. त्याच प्रमाणे देवस्थाना कडेन CCTV आसा खरें, पण ते CCTV जेन्ना कोवीड आसलें त्या टायमाचेर बंद पडले, ते उपरांत तेंच्यांनी रिपेर करूंक ना. देखून ही एक मिस जाल्ली आसा. नाल्यार CCTVचेर तांकां ते चेहरे कळटले आसले, पण शक्यतो म्हाका दिसता ही आतां पुलिसांक येवन हांगासर तेंच्यांनी सगळे जे कितें प्रूफ म्हणल्यार कितें आहा ते घेतलेले आसा, आनी मुखार तेंगेलें कितें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. दुर्बाटच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.